प्रितीच्या भयणी भावांनो, प्राचीन दोणवण करून 40 दिसांनी लांबदीक वाट तांडून आयज ह्या पवित्र राती आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची दोबाजीक परब संभरोवंक हांगा हाजीर जाल्या. आयची रात सोगल्या जागरणाची आवय जेजून मरणाचे जैत व्हरून आपल्या जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणीक जिविताची वाट तयार केली. हो गूट मनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जिवो आसा ताका तुमी मेलेल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात. जेजू मेलेल्यांतलो जिवन जावन आमचे सोवें जियेता म्हूण भावार्थान मानून घेवंक आयचो विशय आमकां आपयता. आयचे राती हो जेजूचो पुनर्जिवंतपणाचो गूट आमी 4 भागांनी संबरोवता. पयलो भाग उजवाडाचो सेवादोर, दुसरो भाग सोबदाचो सेवादोर, तिसरो भाग पवित्र इस्नानाचो सेवादोर आनी चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. तर सोगल्या वेळार आमी सोगले सुवातेर जिवन जेजूचे आसणें आमचे मदें अणभवूंक बापाची कृपा मागून भोक्तीन आयच्या सेवा धर्मान वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, हे भोव पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे प्रितुमेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचे जैत वेलें हें ताचें पास. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तो देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचो गूट समोरोवन सोम्याच्या पास्कांचो आमी आतां भोक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोवें आमी जीव पावतल्या. हो आमचो 3 वरमाचो पयलो भाग उजवाडाचो सेवादोर. आतां आमी पयल्या भागांत वो उजवाडाच्या सेवा धर्मांत भितर सोदता. हो भाग 3 भागांनी वांटलेलो आसा. उज्याचेर आशिर्वाद, पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद आनी पास्काची परगटणी. उज्याचेर आशिर्वाद. पातकाक लागून मनीसकूल कालोखांत बुडलोलें, पूण जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं संवसाराचेर देवाचो उजवाड फांकलो. होच उजवाडाचो कूट संबरोवंक आतां यादनीक उज्याचेर आशिर्वाद घालतलो. तर आमकां पातकांतल्या कालोखांतलीं भायर काडून उजवाडाची भुरगीं कोर म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या पोरचणाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या पोरचणाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद. पास्काची वाट पुणायता पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचे आसणे. आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं जेजू जालो आमचो सोमी आनी सरवंडार. सोगल्या काळांचो ओरोंग आनी शेवट
हे खुणावून आतां याज्ञीक पास्काचे वातीचेर कुरीस खातोयतलो. जेजू ओरोप आनी शेवट म्हूण दाखोवंक आल्फा आनी ओमेगा ही गिरीक अक्षर मोळाची पयली आनी निमाणी अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे खातोयतलो. उपरांत 5 दुपाचे गुळे पास्काचे वातीक लायतलो. ते जेजूच्या 5 गावे खुणायता. उपरांत पास्काची वात नव्या उज्यान पेटयतलो. पेटलोली पास्काची वात घेवन याज्ञीक देव मंदिरान भितर सोदताना 3 फावटी अशें म्हणटलो, हो क्रिस्ताचो उजवाड. आनी आमी सगळीं जबाब दितली, देवाचे व्हड उपकार. याज्ञीक दुसरे फावट अशें म्हणटाना पास्काचे वातीच्या उज्यान आमी आमची हातांनी आसलेल्यो वाती पेटयतल्यो. तिसरे फावटी उद्गारतना देव मंदिराचे दिवे पेटयतल्या. भक्तीन हे बागांत वांटो घेवया. क्रिस्त काल आनी आयज, ओरो आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सोर काळ आनी शेकडे ताचेच, ताकाच मोहिमा आनी राजपदवी सासणाच्या सासणाक. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेमोन गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. पास्काची परगोटणी. आमच्या सोम्या जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सरवणेची दारां उगडली. तर ही खुशालकाय मनान दवरून आतां आमचो याज्ञीक ह्या पवित्र रातीची व्हडवीक आनी पास्कांचे वातीची वाखाणणी करून पास्काची परगोटणी करतलो. आमी उबीच रावून आनी आमच्यो पेटलेल्यो वाती घेवन हे परगोटणे देवाची वाखाणणी करुया. एक वात पेटून हाड. लोकांच्या वाती उठ. ना आता बुतर असं नसतं ना. O Chrysta, co zła.